व्हड दोबाजो आमी समोर उरलो आनी ह्या फाटल्या 9 दिसांनी भक्तीपणी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आज आमी व्हडा दोबाज्यान ताची परब समारंभूंक ह्या जाग्यार एकठांय जाल्यात. आयज ही परब समारंभूंक आनी मुखेल येजमानपण चलोवंक आमचे मदीं आयिल्ले आसा आर्च बिशप कार्डिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस मुंबयचो आनी ताचे बरोबर आमचे दोबाजीक समारंभांत वांटो घेतले गोंयचो आनी दामांवचो आर्च बिशप मानेस फिलीप मेरी फेराव, आमचो बिस्प एमेरिटस भोवमानेस राहुल गोन्साल्वीस, सिंधुदुर्गाचे आर्च बिशप मानेस ऑल्विन बारेटो आनी पुर्तुगालाचे दोग बिशप कार्लोस आझवेदो आनी आल्फ्रेदो नोग्रेग आनी हाजीर आसलेल्या सगळ्या याज्ञिकांक तांकांय आमचो माय मोगाचो येवकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, दर एक आमचे क्रिस्ती कुटुंब भावाताचेर बांदलोले आसा. कुटुंबांत भावात किल्लोता वाचता आनी कुटुंबांत तयार केलोले उर्बेवंत दोर परगोटणार समाजांत भावाताचे ओकोच साक्षीदार जावंक पावता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या कालचीदार दोर परगोटणाराचो भावात ताच्या आवय बापायन ताका शिकयलो. तो वाडलो आनी जेजूचे शुभ वर्तमान परगोटच्या वावराक आपल्या पुताक ताणें पाठयलो. केदे वते आपणे एका कुटुंबाच्या आनी दोन परगोटणार तयार करूंक कितली वर्ती जावन आसा जबाबदारी आवय बापायची. दर एक आमचे क्रिस्ती कुटुंब भावाताची शाळा जावन आमची तरणाटी समाजांत खोल भावाताची आनी क्रिस्ती तत्वांची ओकोत साक्षीदार जावन आमच्या कुटुंबांनी याज्ञिकी आनी म्हत्वाची जिविताक आपुणूय उत्तम जावन दर एक क्रिस्ती भावाती आपल्या जिविताचे चालीन आनी देखीन समाजांत जेजूचो दोन परगोटणार जावन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या महान दोन परगोटणाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवास दिवन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भावातान सोमोवया आनी आमकांय ताच्या भाशेन उर्बेवंत दोन परगोटणार कोर म्हूण मागुया आनी मिसाक सुरवात दिवंक गीत गावया. भावात एकचार रोचता.
हे वेळार आमचो भोव मानेस्त फिलीप नेरी फेर्रांव गोंयांत दामांवचो आर्चबिशप हे समोरमणीक येवकार दितलो. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक देव बरो दीस दिवं. व्हडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन भाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे दोबाजीक परबेचे समोरमणेन वांटो घेवंक आयज आमी हांगा जमा जाल्या. ह्या वर्साक आमची खुशालकाय अदिकूच वाडटा, कित्याक आमच्या भाग्योंताच्या रेलिकांचें 17वें इस्पोजिसांव चालू आसा आनी ताचे मजतीन आमचेर जिनसवार कुरपेचो पावस देवूंक लागलो. त्या भायर फ्रांसीस शावियरा असल्या आनीक एका व्हडल्या धोर्म परगोटणाराक गोंयच्या पुता आनी आमच्या धोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्या भोक्तीवोन जुझेवाजाक भाग्योंतपणांचो मुकूट फावो जावचो आसा. ह्या कारणाक लागून आमकां गोंयकारांक व्हडलो संतोश भोगला. होय संतोश ह्या आमच्या मिसाच्या बलिदानान दोनया देवाक आमी उबारुया. ते आदी ह्या दोबाज्याचें येजमानपण चलयतल्या भोव श्रेश्ठ ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस कार्दियालाक आमचे मोदें येवकार दिवंक आमकां व्हड अभिमान भोगता. गोंयचो पूत तो बॉम्बयचो आर्चबिशप आनी फ्रांसीस पाप साहेबान आपणाक बूत दिवचे खातीर लागशिलो आदारी जावंक मागलोलो. पवित्र सभेन ताची जबाबदारी भोव व्हडली. इतलो वावरान बुडलोलो आसतना ताणें आमचें आमंत्रण मानून घेतलें म्हूण आमी ताचे उपकारी. ऑस्वर्ल्ड कार्दियाल बाबा, आमचे मोदें तुका उणुणीत येवकार. तेच परी आमचे मोदें आसा भोव श्रेश्ठ आर्चबिशप ब्लास कुकुलासू, जाका तुमचे मदलीं जायतीं वळखतात. सोबार वर्सां पाप साहेबाचो राजदूत कसो वेगवेगळ्या देशांनी ताणें पवित्र सभेची सेवा केली. आतां तो रोमा शारांत आसा आनी आमचे परबे दिसा चडसो तो आमचे मोदें सदांच आसा. ताकाय आमचो उनून येवकार. सिंधुदुर्गचो बिशप ऑल्विन बारेटो होय बी खूब जाणांचे वळखीचो आनी आमचो लागशिलो इश्ट. ताकाय आमचे मोदें पळोवन आमी खुशाल जाता आनी ताकाय मायेमोगाचो येवकार दिता. आयज आमचे मोदें दोग पुर्तुगेज बिस्प आसात, पूण ते पुर्तुगालाक आसोनान. एकलो बिस्प कार्लोस आझेवेदो रोमा शारान पोंटिफिकल कावन्सील फॉर कल्चर ह्या खात्यान काम करता जाल्यार दुसरो बिस्प जुझे आल्फ्रेदो कायरीज दे नोब्रेगा आफ्रिकेच्या मादागास्कार देशान मानांजानी दिओसेजीचो गोवळी. तांकांय आमचो काळजांतान येवकार. आमचो मायेमोगाचो नोमान आमच्या आर्चबिशप राहुलाक, सगल्या याज्ञिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक, सगल्या यात्रेकारांक, गोंया भायल्या
आनी संवसारांतल्या चारूय कोणशांतान आयलेल्यांक खेरीत भाशेन सिंधुदुर्ग, बेलगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्या चलून आयलेल्या सगळ्या यात्रेकार भावां भयणींक आमचो खेरीत येवकार आमच्या सरकारी मानेस्तांक, आमच्या खासदारांक आनी हेर गोंयच्या मंत्र्यांक, आमदारांक आनी सगळे सरकारी आनी नागरिकी अधिकारी आमचे मदीं आसात तांकां आनी सगळ्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो उनुनीत येवकार. My dear sisters and brothers, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of